केंद्राच्यो स्किमी लोकांमेरेन पावोवपाची जबाबदारी नव्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची। 8व्या रोजगार मेळाव्यात प्रधानमंत्र्यान 51,000 तरणाट्यांक वाटली अपॉइंटमेंट लेटरां। बायला आरक्षणाचेर सध्या गोयच्या विधानसभेचे खासा अधिवेशन ना। केंद्राकडच्यान तशा तरेचे निर्देश आयल्यार बिल पास करूंक खासा अधिवेशन घेवं येता। मुख्यमंत्री सावंताची जाप। केरी आनी सावयवेरें वाठारांतल्या शाळांनी मिड डे मिलान किडे। एडीआय म्हणटा 4 शाळांतल्यान कागाळ। कारवाय सुरू। सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या रांदचे कुडीचे इन्स्पेक्शन। नावेली चर्ची लागसार झाड पडून आवय सोंपली। चली जखमी। थळावे म्हणटा हायवे कुशीची झाडां मारपाची मागणी कितले फावट केली मात प्रशासनाक पडिल्ले ना। दादिसा भितर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल जाग्यार घालपाचो प्लॅन दिवचो। सरप्रायज व्हिजिटी उपरांत विजयाचो मंत्र्याक अल्टिमेटम। हॉस्पिटल प्रायव्हेट प्लेयराक दिवपाचो प्लॅन। IITक नवी सुवात फायनल। सांगेर 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन मेळ्ळ्या। म्हयन्या भितर मुख्यमंत्री करतलो अधिकृत घोषणा, सांगेचो आमदार उलयलो। G20 केल्ल्या रोड मॅपा प्रमाण ग्रीन टुरिझम चालीक लावपाचेर लक्ष। पर्यटन मंत्री म्हणटा शेकवाल्यांक कोण तरी मारता पिनी। हे फावटी घेतले अतिविश्वासांत। इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम मावळिंग्या जाल्यार 3 वर्सां काम तडीक। धारगळी करूंक गेल्यार वेळ लागतलो। मावळिंग्या नाका म्हणपी 10 वर्सां खंय आशिल्ले जीसीएचो प्रस्न। ₹350 पान पोर्चुगीज डॉक्युमेंट ट्रान्सलेट करून आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान केल्या 15 ट्रान्सलेटरांची नेमणूक। पुराभिलेख मंत्र्यान केले 2 खासा स्किमीचे लॉन्चिंग। नॅशनल गेम्साच्या टेंडरांत स्कॅम म्हणून आपाचो आरोप। आप मागता एसएजी डायरेक्टरा 8 विजिलन्स इन्क्वायरी। खाण खात्याचो संचालक पदाचेर नारायण घाट हाची नेमणूक जाल्यार सुरेश शानभोग हाका जी पार्टाचे संचालक म्हणून पदवी। IAS अंकिता मिश्रा हाची CEO ESG आणि अतिरिक्त शुल्का सहित अबकारी आयुक्त म्हणून नेमणूक। CWRCन कर्नाटक सरकाराक 28 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर मेरेन दर दिसाक 3000 क्युसेक उदक सोडपाक सांगला। आधी सांगिल्ले 5000 क्युसेक उदक सोडूंक। नामनेची अभिनेत्री वहिदा रहमानाक दादासाहेब फाळके लाईफटाईम अचीवमेंट पुरस्कार। मंत्री अनुराग ठाकुरान केले जाहीर। संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सभेत परराष्ट्र मंत्री S जयशंकराचे उलवप। पाकिस्तान आणि चीनाक आतंकवाद आणि प्रांतीय एकोप्याविषयी सणसणीत जाब। कॅनडा खलिस्तानाचेर अप्रत्यक्ष जाब। दिल्लीत भांगराच्या शॉपार चोरी। शेठ सांगता त्या प्रमाणे 20 कोटी रुपया वयर भांगार चोरयेक। स्ट्रॉक रूम फोडून चोरांनी मारली एंट्री। CCTV केल्ली डिस्कनेक्ट। जानेवारी 2024 जावपाचो राम मंदिराचो प्रतिष्ठापना सुवाळो करपाचो प्लॅन। 22 जानेवारीक शक्यताय प्रधानमंत्र्याच्या हजेरेत प्रतिष्ठापना। मंदिराचे पहिल्या मजल्याचे काम डिसेंबर मेरेन पुराय। कोनुरात वाघाच्या 6 पेट्यांक मरण। शेतकऱ्यांनी घाल्ले वीक। तामिळनाडूत 40 दिसांत 10 वाघ मेले। 2023 भारतात 145 वाघांक मरण। भारताच्या नैऋत्य मॉन्सून पावस परतीच्या वाटेर। दर वर्सा परस 8 दीस चड। 17 सप्टेंबराक लागतलो परतीच्या मार्गार। मॉन्सूनाचे उसरा परतीचे हे सेगीत 13वे वर्स। मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुके खातीर बीजेपीन उमेदवारांचे दुसरे लिस्ट केले जाहीर। 3 केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री शिवराज चौहानाची नावां नात। शेअर मार्केट नेगेटिव्ह ओपन। निफ्टी 50 पॉइंट डाऊन 19,622 ट्रेड जाल्यार सेन्सेक्स 180 पॉइंट डाऊन 65,765 ट्रेड।